काव्यानोवे ये गीतामी नावळ्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीनामी हरसियामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निजाकी विची महिमा ताची करताम का विस्मी पृथ्वी दिन वाजता ताची वडविकार रचना वाकंता ताची बळवंतकार काव्यानोवे ये गीतामी नावळ्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीनामी हरसियामी आमच्या राया. मोगाचेनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता आनी सांजूद त्या देवाक मान करून चलोवन वरच्या ह्या मिसाच्या बलिदानान आराधनांत नोवेनान वांटेली जावंक आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात. अर्गां जावन जेम्स मॉरस मुंबय, विवियन प्रीती डिसोज आनी कुटाम सुरतगाल, मेरी डायस आनी कुटाम धारवाड, जेसिंता लुईस मुंबय, जॉन सिक्वेरा बोळकुंजे, एवलिन डिसो सिक्वेरा बोळकुंजे, क्लिटस रियोन पिंटोरेहा शिरताडी, अरुण मायकल डिसोजा बजाल, जेसिंता आनी पाउल पिंटो सुरतगाल, जॉन फर्नांडीस आनी कुटाम किन्निगोळी, रॉयस्टन एल्ड्रिन वास किरेम, विल्सन डिकोस्ता आनी कुटाम नित्या दरवाडो. प्रत्येक ते सवां बसोत मीस पेटयता. जूड जस्टिन डिसोजा किन्निगोळी, लुसी पीटर आनी कुटाम दावणगेरे, कोसू कॅस्लिनो आनी कुटाम लाकणो. देवदीन मेरी मंतोराच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता. मॅक्सिम डिसोजा सुरतगाल. देवदीन लेनी लीन डिसोजाच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता. आयरीन पिंटो निड्डोडी. देवदीन फ्रांसीस कुटिनाच्या आत्म्या बसोत पहिल्या वर्साच्या उगडासा मीस पेटयता. ग्रेसी डिसोजा आनी कुटाम किन्निगोळी. ह्या ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना आमची ते सवां मागणी सुमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया. आज आमी प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार नोवेना वेळार आराधना वेळार आमच्या देशा खातीर मागता. नवो सरकार अस्तित्वाक आयला. मुखेल्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर देशाच्या बरेपणा खातीर एक बरें आडल तें दिवच्या खातीर तसो सोमी तांचे मनां उस वाडोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी विशेश तरान मागया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सांजूत त्या देवाच्या पूर्ण शेतांत पवित्र येवकरिस्ताचे मिसाचे बलिदान पेटोवंक आनी तशेंच सांजुदाच्या नोवेनांत भाग घेवंक आमी आयल्या आसता. जेजून सांजुदा मारिपात आमकां केल्ल्या सर उपकारां खातीर आनी आमचेर वतल्ल्या कृपे देण्याच्या आशिर्वादां खातीर आमी काळजान तावन ताका अर्गां दिवया. आयची देवस्तुती आनी आयची वाचपां आमकां देवाच्या राजाची बरी खबर म्हणजे देवाचे राज लागीं पावला म्हणलो एक संदेश हाडूंक आनी तशेंच जेजून आमचे थंय केल्ल्या बरेपणाचो उगडास काडून तेंचें बरेपण दुसऱ्यां थंय वांटूंक आनी तें बरेपण दुसऱ्यां सांगता करूंक आनी तशेंच जेजूचें समाधान घेवन आमी आमचें कुटुंब समाधानाचें कुटुंब जावंक वावरजे म्हणून आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. तर मोगाचनो आमच्या उतरांनी चिंतपांनी करण्यांनी जावंक पुरो आमी आयच्या देवस्तुतेंत आमकां उलो दिल्ले ते आपोवणे आमी करूंक जावना जावंक पुरो. आमच्याच पातकां गुन्यांव आनी अपराधा वरवीं आमचे कुटुंबांतलें समाधान आमी वगडायलां जावंक पुरो. त्या खातीर कालत्या काळजान आज जेजू कडेन बक्षाने मागया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी भाग घेवन जेजूक आमच्या काळजांत घेवन
आमचे कुटुंब एक समाधानाचे कुटुंब जावच्या खातीर आज आमी जेजू कडेन मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदांच सांगवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदेव सांजू था देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडिल्ल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें अख्खे प्रिथीबीचेर तुजे पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वचप. सोम्या जेजूची सुवार्ता जायती सदमानूंक लागली आनी ताचे थंय परतली. ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानान पडली आनी तिणें बार्नबासाक अंतियोकाक धाडलो. हाणें थंय येवन देवाच्या कृपे वरवीं जातलें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावोवंक ताणें तांकां उमेद दिली, कित्याक तो एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो तसलो. अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो सांको जायतो सोडलो. उपरांत बार्नबास सावलाक सोदून तार्सा गेलो. थंय सावल मेळटस ताका अंतियोकाक आपोवन हाडून आयलो. एक सगळे वर्सभर ते थंयचे पवित्र सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले. आनी अंतियोकान शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अंतियोकाच्या पवित्र सभेन थोडे प्रवादी आनी शिक्षक आसले ते हे: बार्नबास, निजेर म्हणजे काळो म्हणटात तो सिमाव, सिरेनगार लुसियो, हेरोद उपाराया सोवे ल्हान व्हड जाल्लो मानाहेन आनी सावल. एक फावटी उपास धरन ते सोम्याचे आराधन करीत आसता पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें, बार्नबासाक आनी सावलाक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामा पासून विंगड करा. उपरांत सडीत उपास आनी मागणेक जाल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. जनांगा सर्वेस्परा
आपली सोडवण कळीत केल्या जनांगां सर्वेस्परांक आपली सोडवण कळीत केल्या सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया कित्याक ताणें केल्यांत विचित कार्यां ताच्या उजव्या हातांत आनी पवित्र बावळ्यां जंय ताणें आपणायला जनांगां सर्वेस्परांक आपली सोडवण कळीत केल्या सर्वेस्पराक आपली सोडवण कळीत केल्या जनांगा हुजीर आपले नितीवंतपण ताणें उगडला इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या दृढ मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो ताणें उगडास काडला जनांगां सर्वेस्परांक आपली सोडवण कळीत केल्या जनांगां सर्वेस्परांक आपली सोडवण कळीत केल्या हालेलुया 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 वसांनी समेस्त परजांक म्हजे इश्टिस्कारा म्हणटा सर्वेस्पर आनी हांव सर्वय काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या जेजून आपल्या धर्मदूतांक सांगलें वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पाचारीत वसा पिडेस्तांक गूण करा मेल्ल्यांक जीव करा खोडकारांक नितळ करा देंवसार धांवडाया फुंक्या तुमकां मेळ्ळां फुंक्या तुमी दिया भांगार रुपें वा थांबेले गूण तुमचे पतयेंत दवरिनाकात पयणाक बुती जावं बदलूंक दोगलो जावं पांयांक वाणो जावं या हातांत दांडो जावं घेनाकात कित्याक वावरड्याक आपली पोड फावो खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिगतास थंय खुशयेन तुमकां स्वागत दीत तो चलो मनीस कोण म्हणलें समजून घेया आनी थंयचे भायर सरन वचसर तांगेरच रावा त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा त्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागल्लें समाधान तांचे सवे रावतलें पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भाव भयणीनो चरित्रेच्या सुरवेर तावनूच देवान मनशांक विंचचें तांकां आपोवचें तांकां एक मिसांव दिवचें काम करीत आसा आदांक ताणें सृश्टी केलो आपल्या सुरपायेन ताका आपयलो आदांव आयलो आदांव कडेन सांगलें तुवें सक्कड करयेत पूण असलें एक कर नजो
म्हाका खालतो जावन तुवें चल जाय ते दाळ तूं जियेतलोय. आतां हांव हें सक्कड आयकलें, येवेनी आयकलें, उपरांत तांकां जाय जाल्लें बरी केलें. आपोवणें आनी आपयल्ल्याक मिसांव तें अर्द्यारस रावलें. मुखार चरित्रेंत भगवंत पवित्र सभेच्या चरित्रेंत आमी पळयता आब्रामाक आपयलो देवान. आब्राम आयलो, ताच्या पुताक बली भेटोवंक सांगलें, बली भेटोवंक तयार जालो, पूण देवान ताका सांगलें नाका, तुजें अंतस्करण म्हाका मानवला, कित्याक तूं तुज्या एकाच पुताक बली भेटोवंक फाटीं सोरोवंक नाय. त्या खातीर तूं म्हज्या पसंदेचो जालाय, त्या खातीर ये, तुका हांव एक गांव दितां. आनी ताणें बसयल्लो गांव आब्रामाक दाखयलो आनी तो ताचो गांव जालो, कित्याक ताणें देवान येवजिल्लें बरें केल्लें. आमी त्याच पवित्र पुस्तकांत मुखार येता. जुजेक देव आपयता, इस्रायलीच्या पुताक जुजेक, आनी ताका इजिप्ताक धाडटा. पयलोच इजिप्ताक धाडटा आनी थंयसर ताणें आपल्या बापायक आनी आपल्या भावांक स्वागत करीशें करता. ताचें मिसांव तें जुजेक आपयलो, इजिप्ताक धाडलो. इजिप्तांत ताणें देवान सांगिल्लें काम केलें, ताच्या बापायक आनी भावांक थंयसर आपयलें. उपरांत मोइजेक देव आपयता आनी ताका एक मिसांव दिता. इजिप्तांत म्हजो लोक बंदडेंत आसा आनी त्या म्हज्या लोकांक तुवें सोडून हाडी जय थंय तरता. आनी मोइजे वेता, ताका एक सुर्याक वचोवंक बें दिसता, कित्याक ताका उलोवंक जायनातलें, घाग येताली. आनी त्या खातीर तो सांगता देवा कडेन ताचे कश्ट, आनी ताच्या जाग्यार ताच्या सांगता आरोनाक आनी मिरियामाक धाडटा, तांकां विंगड करता आनी एका मिसांवा खातीर धाडटा. आनी मोइजे, आरोन आनी मिरियम तांचे मिसांव आखे कर्ण इजिप्तान इस्रायल लोकांक सोडून बसयल्ल्या गांवाक हाडटात. आनी मोइजे बसयल्ल्या गांवाक पावना, पूण थंयसर जोशुआ ताचो पाटलावदार येता. तो ताच्या लोकांक बसयल्ल्या गांवाक व्हरून पावयता. तें जोशुआचें मिसांव. आनी हर एक फावटी तें ताका जाय जाल्लें मिसांव दिता आसतना देव ताका आपयता, ताका विंचता, ताका दिता ताचें मिसांव. आनी उपरांत तेच इस्रायलींची गत मस्त पाड जाल्ली. नेबुकदनेझर रायान तांकां बंदेंत घाल्ले, तांचें देवाळ नाश केल्लें. पूण त्या वेळार एका अनबवर्ती रायाक, सायरस म्हणल्याक देव आपयता आनी सांगता ताका तांचें देवाळ परत्यान तुवें बांदूंक कुमो करी जाय. आनी तो अनबवर्ती राय देवाचें उतर आयकता, देवान ताका दिल्लें मिसांव करता आनी तें देवाळ परत्यान उबारता. आनी इस्रायलीच्या लोकांक बंदडेतावन फाटीं तांच्या गांवाक तो धाडटा. देवाचें मिसांव तें या ताका आपोवणें दिल्ल्याक मिसांव तें सर्व एका फाटल्यान एक ह्या चरित्रेंत आमकां मेळटा. ते दाळातावन आयज पर्यंत, आयच्या दिसा पर्यंत देव विंचता, आपयता आनी तांकां धाडता तांच्या मिसावाक. मातेवाच्या वांजेलांत आज आमी आयकलें 12 जाणांक आपोवन तांकां सांगता तुमी देंवचार धांवडाया, मेल्ल्यांक जिवंत करा, पिडा गूण करा आनी
तुम्ही सर्व रितीने लोकांक बरें करण्याचो आसा. देवाचे राज लागीं पावला म्हण तांकां सांगा आनी ते तशेंच करतात. तांचे पैकी आमचो पात्रोण जुदी एकलो, ताकाय देवान धाडिल्लो. जुदो जेजूचो लागशिल्लो संबंदी ताकाय तातूंत मेळयता, ताकाय आपयता, ताकाय ताचें मिसांव दिता. सामार्काच्या वांजेलांत ह्याच वांजेलाचो भाग आनी एका रितीन ताणें पिंत्रायला. ताणें ताका जाय जाल्ल्यांक आपयलें, जाय जाल्ल्यांक, आनी जाय जाल्ले ताका ते 12 जाण जावन आसले आनी तांकां आपयलें आनी ते आयले. जेजून आपयलें ते आयले. ताचे सांगाता रावोंक तो प्रामुख्य उद्देश. तांच्या मिसांवाचो पयलो उद्देश जावन आसलो ताच्या सांगाता रावोंक. ताच्या सांगाता रावून ताचे जिणेंत तावन ताणें शिकोवंक आनी उपरांत भायर वचोंक आनी शुभ संदेश परगट करूंक. आनी हे आपोस्तल तशेंच करतात. आनी तांकां भायर वयता आसतना सांगता, जेजू खंयचेंच व्हरनाकात. भांगार जावं, रुपें जावं, तांबें जावं, वांडो जावं, बदलूंक वस्तूर जावं, तोणको जावं, कितेंच नाका. कित्याक देवाक तुमी पातयल्यात, देव तुमकां सांबाळटा. फुंक्या तुमी घेतला, फुंक्याक तुमी दिया. कितें दिजें? मेल्ल्यांक जीव, देंवचाराक धांवडायचे, पिडा गूण करीचे, हें सर्व तुमी करीचे. कित्याक तुमकां फुंक्याक मेळ्ळां तें फुंक्याक तुमी दिजय. आनी तुमी दिजे जाल्यार तुमी वावुरडी जावन आसात आनी तुमकां ती मोजुरी मेळटली. वावुरड्याक आपली मोजुरी फावो म्हणटा जेजू त्या आपोस्तलांक. आनी उपरांत आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपांत अंत्योखांत त्या पोरजा, देवाची पोरजा ह्या लोक, क्रिस्तांव लोक, क्रिस्तांवांक नांव पळयल्लें थंय अंत्योखांत. आनी तो लोक देवाचो पोरजा ती सांगाता मेळटा आनी तांकां क्रिस्तांव म्हूण आपयतात. आनी त्या क्रिस्तांवां मदल्या दोगांक देव म्हणटा, हांकां विंगड करा. हांकां हांवें विंचल्यात. कोण ते? बार्नाबास आनी पावल. ते जेजू सांगतानातले, जेजूचे जिणेंत जेजू सांगतानातले त्या 12 आपोस्तलां सांगतानातले जाल्यार ताच्या उपरांत आयिल्ल्यांक तांकां देवान विंचले. बार्नाबाक आनी पावलाक, या पयलीं तो साऊल आसलो, उपरांत पावल जाता, तांकां तो विंचता. विंचून ताचे सांगता 1 वर्स ते खर्चितात दोगी त्या लोकां सांगता. तांचे तावन मागणी शिकतात, तांचे तावन क्रिस्तांवपण शिकतात, तांचे तावन क्रिस्ताक शिकतात आनी उपरांत तांकां पयशिल्ल्या गांवाक शुभ संदेश परगट करच्याक धाडटात. आनी ते वेतात आनी शुभ संदेश परगट करतात. ते दाळा आदावतान सुरू केल्लो देव आज म्हणसर ताका जाय जाल्ल्यांक आपोवून आसा, म्हाका आनी तुका. आनी तशेंच सगळ्यांक मोदीकी ताणें चापयल्लो एका पर्टिक्युलर उद्देशा खातीर. ह्या भारत देशाक ताणें पळय जंय मुखेलपण वयसी जंय आनी जावं ते खंयच्याय जातीचे, हिंदुवांचे, क्रिस्तांवचे, मुसलमानांचे, या ते सीख धर्माचे, खंयच्या धर्माचे जाल्यार तांकां ताणें पळयचे म्हणल्या खातीर ताका आपयल्लें. पूण तो कितलें पळय देवाक आयकता आमकां कळीत ना. तशेंच आमकांय हर एकल्याक आपयल्यात आनी एका उद्देश आमकां दिला. आनी तो उद्देश जावन आतां देवाचें तें राज परगट करचें. कशें परगट करचें? आमी वचून हळ्ळेन हळ्ळी वचून आमी देवाचें उतर दिवंक जायना, शर्माव सांगूंक जायना, पूण
Life witness is the best sermon. Life witness is the best sermon. एकल्यान हांवें आतां शर्माव कितलोय सांगयत म्हजी जिणी बरी ना जाल्यार ते दाळा तुमी बोट चुकतेल्यात. ताचे बदलेक म्हज्या शर्माव सांगता हांवें जिणी बरी मांडून हाडली जाल्यार ते दाळा त्या म्हज्या शर्मावाक चड मोल आसा आनी चड मोल बांदूंक तुमी शकतात आनी तशेंच करूंक शकतात. आनी तें काम म्हाका आनी तुका दिलां. विंगड आमकां केलां आपयलां आनी विंचल्यात ताचे सांगता रावोंक आनी मागण्यांत ताचो पाटलाव करूंक आनी ताणें सांगलें आयकूंक आनी उपरांत पयस वचून देवाची शुभ वार्ता परगट करूंक. म्हज्याच शेजारा आसात हिंदुआं आसात मुसलमान तांणी आमकां पळय जाय तांणी पळोवन आमकां बोट जोखून सांगत जाय आळे क्रिस्ताचे पाटलावदारी. तांगेर झगडे ना, तांगेर लढाई ना, तांगेर गाळी शिरापणांत आळे सांजेचे 7 वरां वाजताना मागणें सुरू जाता आनी ते बायबल वाचतात. पळय तांची जिणी कितली आपुरबायेची. जर तर म्हजो शेजारी एक मुसलमान, म्हजो शेजारी एक हिंदू ती उतरां सांगता जाल्यार तुमी शुभ वार्ता परगट करनी जाल्या. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां विंचलां, देवान आमकां विंगड केल्यात, देवान आमकां मिसांव दिलां. तें मिसांव पाळचें काम म्हजेर आनी तुजेर पडलां. तें तूं कशें पाळटाय तें तुजेर हुनून आसा. Abba Baba Serginja Gevundo Geva Rakta Masa Kristaja Diamka Bodu Pundia Vaina Sergin Bapa जीवन आमचे दिता तुका पुरव आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. आबा बापा सर्गीच्या घेवून घेवा रक्तामासा क्रिस्ताच्या दे आमकां बोलो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या तुमचें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेत आमच्या राख्या पयस आदावास सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा भगवंतर दुता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तेच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रची खुणा सावन
ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीर थिरांनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povi darbara so serves portu Sargani sonsa Orla tuja vaibhava Ursargi tuka jai jai Serves porate naviye tata ka jai Ursargi tuka jai jai. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावर्त सगुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे हेज्या किवर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव का मुरये देवाच्या माये सांगाता बगयो जुजे तिचो पती बगयो दमदता सांजुदता देव सांग बार्नाबास आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांतो दी आनी त्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्यार स्वर्गी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. सोम्या तुजे धर्मचे भाग म्हाका पावना, पुजेका उतरांस म्हाका बरी भलायकी मेळटली. जेजू तुये काळजा, तुये भिडार करूं तुये, तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागी ये तू वेगी ये, लागी ये तू वेगी ये. तू जावन आसाय उजवाड, काळोख पयस जावन आसा. मोरना काळोख निवरा आमार जिवला भोसो. उजवाड फाकय जिवीत लाभय सर्गी निवासाक पावय. उजवाड फाकय जिवीत लाभय सर्गी निवासाक पावय. जेजू तुये काळजा, तुये भिडार करूं तुये, तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागी ये तू वेगी ये, लागी ये तू वेगी ये. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत जुतात देवाच्या जैतेवंत मरणा पासून ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तातूंत घेतलेल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं
तुज्या पवित्रत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सुमेस्त आमी बसया. मोगाचेनो आज आमचे खातीर मिसचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागलां. मनरी बाप क्लेमेंट क्वाड्रस आमच्या तफिरगजीचो याजक तांचो उपकार भोवता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. देवाच्या उतराचो अपुर्ब्याचो नियाळ आमकां दिला. मनरी बाप लिओ वेगस आमचे ते वस्ते याजक पाद्रबाचो उपकार भोवता देव बरें करूं म्हणटा. सांजूद उथा देव ह्या पुणशेताक येवच्या तुमकां परत हांव एक पटी स्वागत म्हणटा. हांगसर हरी एका मंगळारा सकाळीं 8 वरार मीस नोवेन आनी साक्रामेंताचें आराधन आसतलें. उपरांत 10 वरार कुमसारां, 10:30 वरार परत मीस नोवेन आनी साक्रामेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक हांगसर जेवणाची वेवस्था आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्ती वस्तू घेवयेत. सीडी गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. तशेंच डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसांत तुमकां मेळटात. ती घेवन तांचो फायदो तुमी जोडयेत. कोणायकी मिसाची तेसावां दिवंक आसा जाल्यार आमच्या दफ्तराक वयचें, थंयसर तुमी दिवचें. हांगसर कोणायकी कावन्सिलिंगाची गरज आसा जाल्यार आज मात्र न्ही, हप्त्या मदें कदाळाय तुमी आमकां फोन करून येतात जाल्यार हांगसर अवकाश आसा. आमी याजक तुमकां मेळटले. हांव पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान तुमी दिवचें आमी स्विकार करता. कोणायकी कितेंय उदार मनान कुमो करूं मोन आसा जाल्यार दफ्तरान दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावून तुमकां आमी आपोवन दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस, जुबल्यो, कुमगार तसलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पोंताळाचो उगडास दवरा. त्या लेखार लोकांक एक जेवण दिवंक आदार दिया. हांगसर जेवचो लोक खंडीत तुमचे खातीर मागतलो म्हणलें उडास दवरा. येवच्या मंगळारा 10:30 वरांचें नोवेन हांगसर मीस नोवेन आनी आराधन चलोवन व्हरतात. मनदी बाप आल्बन डिसोजा प्रस्तुत आत्तूर सा लॉरेस बसिलिकाचे दिरोक्तोर हांगसर येतले आनी त्या दिसा आमी विशेश तरान पिडेस्त भावा भयणी खातीर मागतले. हांव हिलिंग सेशन पाद्राब हांगसर चलोवन व्हरतलो. त्या देखून तुमी व्हडा संख्यान ह्या नोवेनान भागीदार जावन तुमकां आपोवन दिता. आज जेवणाक दान दिल्ल्याचें हांव नांवां वाचतां. नांवां वाचतना हांगसर आसा जाल्यार मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मनदी बाप क्लेमेंट क्वाड्रस तांचे जावन मानाची वात घेजय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. वायलेट डिसोजा कटील, विवियन प्रिती डिसोजा आनी कुटाम सुरतगाल, विनिशा डिसोजा किन्निगोळी, विल्सन बेनेडिक्ट आरान्ना मूड बेळ्ळे. देखून मुखार येवची, मानाची वात घेवची. उदार मानान दान दिल्ल्या तुमचो हरी एकल्याचो उपकार भोवता. देव बरें करूं म्हणटा. आनी तस्सो आमचो पात्रोन सांत सुम्या लागीं विनंती करून 100 वांट्यांनी तुमकां प्रतिफळ दिवं दी म्हूण मागता. आज आमचे खातीर जेवण तयार केलां. सांजूद वाड्याघरांनी गुरकार प्रतिनिधी आनी वाड्याघरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचो उपकार आटयता. दिबी घालया. नवेनाक आमी आयती जावया. गीत आमी गावया. पात्रोन सांसुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांसुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांसुता देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमेन. भावा भयणीनो, सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणें आयकता. बगेव जुता देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत आसून आमचे बसो विनंती करता. सांजूद था देव आनी हेर सांत भक्त प्रत्येक जाण मोरी आमची सर्गीची माय
आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्था मारिपात आमी सांगता मागया. सुमयान जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागतीचो आमी उगडास करता. देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी वगळाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सतमनता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बागेव जोदता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपात उबाच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे फातेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमीन. सांजूदता देवाक मागणे. या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्मदोस जावन आसलेल्या बागेव जोता देवा, ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. तुजे सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कश्ट अडचणीन सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो खेरीज शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गज आडनांव तुज्या पूण शेता पातेनीन आयलां. दायकन सर्वांनी बसचें. मोगाचें आज हांगासर सभा जणांनी त्या सवान दान दिल्ली आसतात. हांव ती वाचतना जर तर तुमची त्या सवांगासर आसा, तुमी ह्या त्या सवां खातीर आनी कोणें पुरो त्या सवां दिल्या तांचे खातीर तांच्या गरजां खातीर आमी सांगता मागया. 20 जाणांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर, 6 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावचे खातीर, एकल्याक कॅनडा वेची विजा बेगीनच फावो जावचे खातीर, 3 जाणां जाग्याचे रेकॉर्ड्स बऱ्यान जावचे खातीर, 2 जाणां मानसीक पिडा जावन पिडा गूण जावचे खातीर, एकल्याची रक्तांतली एलर्जी संपूर्ण गूण जावचे खातीर, 2 हृदयांतली दूख गूण जावचे खातीर, एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्यापणान जावचे खातीर, एकल्याचें जाग्याचें लायसन्स मेळोवंक आनी हाती धरिल्लें काम पंता पावोवचे खातीर, 2 जाणांक बोरवेलांत बरें उदक मेळचे खातीर, 8 जाणांक घरांत शांती समाधान आसूंक आनी मोगान जियोंक फावो जावचे खातीर, एकल्याचो बांदतेर बऱ्यान जावचे खातीर, 3 जाणांचे वेरिकोस वेन्स गूण जावचे खातीर, 12 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर, एकल्याचें बाड्याक दिल्लें घर बऱ्यान सोडून दिवचे पासत, एकल्याचें ब्रेन आनी क्लॉट्स जाल्लें संपूर्ण गूण जावचे खातीर, एकल्याक मेजर स्ट्रेस जावन ब्लिडींग जाता रावचे खातीर, एकल्याक ओवरी सिस्ट जाल्लें संपूर्ण गूण जावचे खातीर, एकल्याचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर, 3 जाणांनी आमाल पिवन येता सुडका मेळचे खातीर, 4 हातां पांयाची गांठी गूण जावचे खातीर, 2 कोर्ट केसांत जीक लाभचे पासत, एकल्याचो भांगाराचो नश्ट बेगीनच मेळचे पासत, एकल्याचें घर बांदूंक आदार आनी करपा भाव जावचे खातीर, एकल्याक कामाचें सर्वीस बेगीन मेळचे खातीर, 2 जाणां कामाच्या तळार समाधान आसूंक आनी स्ट्रेस उणें जावचे खातीर, एकल्याची कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर आनी 6 जाणांनी प्रत्येक त्या सवां बसत मागोवंक विचारलां. ह्या 6 त्या सवां बातेक आमी मागता आसतना जें कितें आज आमी त्या सवां मागणी घेवन हांगासर आयल्या, ही सक्कड आमच्या पात्रोन सांदा मारिपात सर्गींच्या देवा बापात आमी उबारया आनी एक घडीभर आमी मागया. मोगाचें न्हू. अरदान तुका सुमयान जेसो, अरदान तुका सुमयान जेसो, वंदन तुका सुमयान जेसो, वंदन तुका सुमयान, महिमा तुका सुमयान जेसो, महिमा तुका सुमयान, नमन तुका सुमयान जेसो, नमन तुका सुमयान, होगलाप तुका सुमयान जेसो, होगलाप तुका सुमयान, स्तुति तुका सुमयान जेसो, स्तुति तुका सुमयान, प्रणिपात तुका सुमयान जेसो. प्रणिपात तुका सुमयान, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा
जेसू आज तुझे पातयेवन ह्या भाव भयणींनी तांची ते सवा आमच्या पात्रोन सांता मारी पा तुझे ते उबारल्यांत ह्या आमच्या पाहुणाच्या घर सांगत पाव तांणी मागले तांच्या काळजाचे अत्रेक आज तुझ्या पांयां तळे समर्पण केले आमच्या पात्रोन सांता मारी पा तुझी पदवी महिमा तांकां दाखय आनी त्या मारी पा तूं तांचे सांगता आसाय म्हणलें आनी तांच्या सकट पिडे शिडेतान वायटात हांवन आनी तांच्या जिवितान तांकां संपूर्ण बरेपण लाभचे खातीर तांकां तूं आदार दी तांच्या कश्टा दुखांनी पाव आदार दी तांकां आदार दी आमी तुजेर बरोवस्ता तुजेर बरोवसून पातयेन आमी मागता ही आमची मागणी तूं मानून घे तांकां फाव मागता Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमी मुंदर सुनोर या मागणे म्हज्या मतीर काळो काडन म्हजो भावार्थ दंडळांक बेसारच्या म्हज्या आत्मेच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस जावं दे ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारता आशा संडल्ल्यांक बरवसो दिवचे खेरीत देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासी नांवां तेगी तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून वर हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागल्लो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया आमच्या पात्रोन सांता मारीपात आमकां लाभलेल्या सकट बरेपणा खातीर आशिर्वादां खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया उपकार आमी आठोवया थोड्या जाणांनी हांगासर अर्गां उले दांडिल्यात हांव ते वाचतना ह्या उल्या सांगात आमी मेळून आमच्याय जिवितान जाल्ल्या बरेपणाक देवाक आमी अर्गां दिवया 8 जाणांक मागुल्लो उपकार फावो केल्ल्या खातीर 4 बरी भलायकी फावो केल्ल्याक एकल्याक वायट इश्टगत सोडूंक कुरपा मेळिल्ल्या खातीर 3 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जाल्ल्या खातीर 2 काजारी जिवितान भुरग्याचें देणें फावो केल्ल्या खातीर एकल्याक दिल्ले पयशे फाटीं मेळिल्ल्या खातीर आनी एकल्याक दोळ्याक दिश्ट फावो केल्ल्या खातीर ह्या सर उपकारां खातीर ती अर्गां दिता आसतना आमी धन्या देवाक अर्गां दिवन सांगात आमी गावया हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजा हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू काळजा मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसत देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयक आमचे प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्यांक समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा तुज्या मुनियेऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी आयक प्रार्थने सुमया सर्गींच्या बापायचे दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी करून सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर आयक आमचे प्रार्थने सुमया सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेल्यांचे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुमया मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो तें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थने सुमया दयाळ बापा फावो ती जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय तांकां बरे जिणये सांगातीन मेळून बऱ्या कुटुंबाचे देणें लाभय म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणें आशेतल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजारी जिवितान मोगाचें फळ भुरग्याचें देणें तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थने सुमया मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणीये काकुदीचे माये नमनमच्या बरोशा अमृतनी बरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या गुणांत आसता आस्कार रुस्कासून आमी तुका रुदान करता तो तुमचे शेकाये ते तुजे खागूचे दोळे आमचेर पडती आनी ह्या उपदेशा उपरांत तुजे कशें सदैव पावल जेजू आमकां दाखय ये दाळी हे मोगळे दुलोबी औंकारी मुरये
आतां आमी विशेश तरान पिडेस्त भाव भयणी खातीर मागया. त्रिएक देवाक आमी उलो मारया. त्रिएक देवाची सकत मजत ह्या पिडेस्त भाव भयणीच्या जिवितांत वाळोवन दी, परजळून दी म्हणून ह्या घडी आमी विशेश तरान मागून सांगाता म्हणया. महिमा तुका सरपदवेदारा बापा, कित्याक तुवें तुज्या एकल्या स्वता जेजो क्रिस्ताक आमकां सुडका सोडवून दिवच्याक धाडलोय. महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्वता, कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जाईन घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गूण करूंक तुवें कुशी वयली. महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा, कित्याक तूं आमचो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय. प्रार्थुया. दयाळ बापा, आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वा कुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाळ दिश घाल. तुवें रसल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिनींतली गूण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सोमयाचे नवी आमचो आधार, ताणे रचला स्वर्गानी संवसार. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. दयाळ सोमया भावार्थांच्या बुजोवन धरा. तुजी मीत मेहनतलेली दयाळाय आमी मागता. पिडेशिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेकाक सूख समजणी आनी मनाभेद पयस करून एकामेकाक काळजांतान भोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुज्या दयेन तांकां आपोवन बरी जाल्या म्हूण भोगून दी. तूं दयाळ समी सदांच तांचे संगता राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दी. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं, आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासन आनी काकुतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसावणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे सांगाता आसा. तो आमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावूं तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे थंय आसचे सर वायट बसमन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशन प्रज्वलीत करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. मोगाच्यान आतां मुकलो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगाता कुर्सूंचो. ते देखून ह्या सक्रामेंतान जेजूक आमचे मदें ह्या घडी आमी स्वागत करया आनी थोडो वेळ ताचे सांगत आमी करसुया. गीत आमी गावया. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हरी एक दिमी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो. देवपण तुझे लिपो
सारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Adore you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मोगळा जेसू या पवित्र सक्रमेंतांत परा तुझे हाजरपण आमी बघून आसां खंयसर दोग या थेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटा थंयसर हांव आसां म्हूण तुवें सांगलें सोम्या आज आमी दोगां थेगांनी साबा जाणां तुजे मुखार आमी सरपडल्या सोम्या आमच्या सांगाता तूं आसाय आमच्या सांगाता तूं ह्या पवित्र सक्रमेंतान खरोसो हाजर आसाय हें सत आमी मानून घेता सोम्या आमी तुका अरदान करता आमी तुका नमान करता आमी तुका स्तुती करता आमी तुका मान महिमा आमी तुका दिता सोम्या कित्याक तूं आमचो देव तूं आमचो बळवंत देव तूं आमचो व्हरतो देव आमचे सांगाता रावचो देव तूं सोम्या तुका जावं होगळाप सोम्या सोम्या जेजू ह्या आराधना वेळार हांगासर जमलेल्या ह्या सकट भाव भयणीक विविध माध्यमां मारिपात गांवांत हांव तशें पर गांवांत ह्या आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भावनांक तुज्या पांयतळा समर्पण करता आमचे संगता राव सोम्या आमचे संगता राव सोम्या तुजो दैवीक अनुभव आमकां दी सोम्या आमकां हर एकल्याक ह्या घडये तो आपोड सोम्या तुज्या मोगान आमकां भर सोम्या आनी तुजो अनुभव आमकां जोडूंक पावोक सोम्या आमचे संगता राव सोम्या आमचे संगता तो राव सोम्या सोम्या तुका जावं अरदान सोम्या तुका जावं मान आनी महिमा सोम्या तुका जावं होगळाप स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा आमेन Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sumistami boscia mogaceno. Porna सोल्यांत दानियल प्रवादीचो पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार थंयसर नेबुकदनेझर राय आनी ह्या रायान भांगराची एक मूर्ती केली आणि ताणें सांगलें ओ आमचो देव ह्या देवाक आराधन म्हज्या सगळ्या परजेन ह्या देवाची आराधन करी जाय ह्या देवाची स्तुती करी जाय म्हणून ताणें हुकूम दिली मोगाच्यानो आनी थंयसर बाबिलोनाच्या प्रांतांत हे तेग जण तरणाटे आसले शद्राक मेशक आनी अबिदनेगो आनी हे रायाचे कारबारी जावन त्या प्रांतांत आडलते चलोवन आसले पूण ह्या तेगांनी रायान उबारलेल्या मूर्तीक आराधन करूं स्तुती करूं देव म्हूण वळखूंक ते तयार नासले कित्याक ते एका निजा देवाक पातयेतले एका निजा देवाचें आराधन करतले एका निजा देवाक मात्र ते महिमा दिवन आसले मोगाच्यानो आनी तरी कोणीय वचून रायाक सांगलें तुजे कारबारी ते तरणाटे तुका मान करिनात तुवें केल्ल्या त्या देवाची आराधन करिनात आनी त्या देखून तांकां शिक्षा दी जाय म्हणून ह्या तेगा तरणाट्यांक राया मुखार उबें केल्लें राय रागान पेटलो आनी रायान तांकां सांगलें तुमी हांवें उबारलेल्या मुर्तीचें आराधन करिनात जाल्यार तक्षण तुमकां जलत्या उज्याच्या आकट्यान उडयतले खंयच्या देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातांतलें निवारूंक जायत खंयचो तुमचो देव तुमकां त्या उज्यान त्या आकट्यांतलें निवारतलो हांव पळयतां रायान ह्या तेका तरणाट्यांक म्हळें मोगाचें न्हू पूण ह्या तरणाट्यांनी रायाक जबाब दिवन कितें म्हळें नेबुकदनेझरा हाचे विशीं आमी तुका कांयच जबाब दिवची गरज ना आमी सेवा करता तो आमचो देव जलत्या उज्याच्या आकट्यांतलें आनी तुज्या हातांतलें आमकां निवारूंक सकता जाल्यार राया तो आमकां निवारूं पूण तो निवारिना जायत जाल्यार राया हें तूं जाणा जा आमी तुज्या देवाची सेवा करचें ना
आनी तुवें उबारलेल्या मुर्तीचें आराधन करचें ना आनी तांकां ह्या तेगा तरणाट्यांक कठीण तापयलेल्या त्या उज्याच्या आकट्यांत उडयलें मोगाचें न्हू आनी हे तेग तरणाटे त्या उज्याच्या आकट्यांत उजो पेटतलो जळतलो आनी हे तेग तरणाटे देवाची स्तुती करतात देवाक आराधन करतात एका निजा देवाक महिमा होगळाप दिवन संतोषान त्या उज्याचेर चलतात त्या उज्यांत गुंवतात मोगाचें न्हू प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचें धर्मदूतांचे कृत्य पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 16 तावन आमी वाचलें जाल्यार सांपावलाक आनी सिलासाक बंदेन घाल्लें सांकळींनी बांदून घाल्लें आनी हे दोग जण दारवाटे दांपल्ले आनी हे दोग जण पावलो आनी सिलास व्हडल्या ताळ्यान देवाची स्तुती करतात देवाक आराधन करतात देवाक महिमा दितात मोगाचें न्हू तवळ तांच्या पांयांक बांदिल्ल्यो सांकळी तुटून पडल्यो गडगडो झगलां तें जालें बंदिसाळेचे दारवाटे उक्ते जाले मोगाचें न्हू देवाची स्तुती करतना देवाक आराधन करतना देवाक महिमा आमी दिताना मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत एंत करता मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत कितेंय बांदपास जाता कितेंय कश्ट आसात कितेंय सोडून आमच्या जिवितांत आसा हे सगळें मोडून पडटा मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत बरेपण वालता देवाची सकत आशिर्वादां वालतात मोगाचें न्हू तर ह्या घडये आमी सगळां उबे रावया मोगाचें न्हू आयचो दीस दिल्ल्याक आमच्या जिवितांत आमची सोडवून सुडका केल्ल्या आमच्या ह्या दणयाक ह्या सोमयाची स्तुती करया ते तेग तरणाटे त्या उज्याच्या आकट्या मदें रावून सोमयाची स्तुती गावंक लागलं पावलो आनी सिलास बंदेंत थंयसर सोमयाची स्तुती गावंक लागले आज ह्या सगळ्यां सांगता आमी मेळया आमच्या रस्ताराची आमच्या सोमयाची आमच्या सोडवणदाराची थाळयो पेटोवन संतोषान आमी उल्हासान दादोसपणान आमी स्तुती करया आराधन करया मोगाचें न्हू ह्या घडये आमच्या जिवितांत कितें उणेपण आसा सोडून आसा वायटपण आसा सगळें नापैस जातलें मोडून पडटलें मोगाचें न्हू बरेपण आमच्या जिवितांत आमच्या कुडींत आमच्या कुटुंबांनी वालतेले मोगाचें न्हू आनी त्या बरोवशान ह्या घडये आमच्या सोडवणदाराची सोमयाची स्तुती करून आमी गावया गीत दीस उदेला सोडवणेचो दीस उदेला हें गीत आमी गावया मोगाचें न्हू Disudela, disudela, sorbonizo disudela. Jesus aila, Jesus aila, sorbonda Jesus aila. Disudela, disudela, sorbonizo disudela. Jesus aila, Jesus aila. Sorbonda Jesu aila. Alleluia, 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 alleluia. Git gavya, ami alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, git gavya, ami alleluia. Uzvadaila, uzvadaila, sotara so uzvadaila. Jesus aila, Jesus aila, sorbonda Jesus aila. Uzvadaila, uzvadaila, samsara so uzvadaila. Jesus aila, Jesus aila, sorbonda Jesus aila. Alleluia, alleluia. Alleluia, amen, alleluia, alleluia.
हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया मोगायला सर्गीसो मोगायला जेसू आयला सर्वंगा जेसू आयला मोगायला सर्गीसो मोगायला जेसू आयला सर्वंगा जेसू आयला हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया जीसस मोगळा जेसू या घडी या भावभिनी तुझ्या पायांतळा समर्पण करता सोमिया तुझी सोडवण तुझी सुडका या भावभिनी या घडये दी सक्कर साराच्या बांधपासांतले तांकां सुडई सोमिया पुणेपणांतले अस्कर गांडले तांकां सुडई सोमिया प्रत्येक जावन तांच्या कुटुंबांत तांच्या जिवितांत कितेंय अडकळ येतात बांधपास जातात जावं बरो अर्थीक अडचणी वा विवे पिडे शिडेचे अडकळ आसा जाल्यार हर एका बांधपासांतले तांकां सुडई सोमिया आपोर सोमिया गुण कर सोमिया बरी भलायकी बरेपण दी सोमिया तुझी सुडका सोडवून तांकां लाभय सोमिया संतोष बरेपण तांच्या जिवितांत लाभय सोमिया टच देम लॉर्ड जीसस bless them Lord Jesus heal them Lord Jesus may your mighty power blow Jesus touch them Lord Jesus touch them Lord Jesus touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them abundantly may your mighty power they experience Lord Jesus touch them apor somia sudka sudwon di somia touch Lord Jesus bless them Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus thank you Lord Jesus thank you Jesus praise you Lord Jesus adore you Lord Jesus thank you Lord Jesus praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. sumistami boshya mogachano this mogachano Daniel pravadichi tikhani tengadi tha mundasun warunga sheta ata ye do tek tarnate to in gayan kar nasle mogachano ani ye ऐकल्लो राय हे तरणाटे त्या उज्यांत आसात आनीकी मोरोनांत आनीकी जिवंत आसात म्हूण ऐकल्लो धांवन आयलो धांवन येवन पळोवंक लागलो आनी ताच्या अधिकाऱ्यांक ताणें आपयलें आनी आपोवन मंत्रींक तो म्हणटा कितें म्हणटा आमी तेगा मनशांक बांदून उज्यांत उडयल्ले न्ही पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी सवतो देवाच्या पुता बरें दिसता सवतो देवाच्या पुता बरें दिसता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मगचनो आमच्या जिविताचेर आमी नदर घाल्यार कश्ट येतना पिडा शिड्या येतना समस्या येताना आमी पडतना आमी कंगाल जाता देदेस्पर जाता हांव एकलो म्हज्या सांगाता कोणी ना देवान म्हाका सांडला म्हज्या मोगाच्या मनशांनी म्हाका सांडला असली भोगना थोडे फावटी येवंक पुरो मोगाचें न्हू पूण हे देवाचें उतार कितें म्हणटा आमी तेगांक उडयल्लें पूण 4 जाण दिसतात 4 जाण मेकळे दिसतात आनी सवतो मनशा पुता बरीं दिसता मोगाचें न्हू आमच्याय जिवितांत आमी एकसुरी न्ही मोगाचें न्हू तो आसा आमी कश्टातना रडतना पडतना ओळवळतना आमच्या बगलेक तो आसा मोगाचें न्हू आमच्या बगलेक तो आसा आमकां कोणायकी तो सोन घालिना आमची जतन करता आमकां मोगान सांबाळटा मोगाचें न्हू तसलो आमचो देव जावन आसा तसलो बळवंत आमचो देव जावन आसा आमचो सोमी जावन आसा मोगाचें न्हू त्या देखून आमची पातयेनी आमचो भावार्थ त्या सोमयातय गुंड रोंबाचें मोगाचें न्हू आनी नेबुकदनेझर रायान निमाणें कितें म्हळें शद्राक
मेशक आनी आबेदनागो हांचो देव सदैव ताणें आपल्या दुतांक धाडलो आनी आपल्या सेवकांक निवारलें, कित्याक तांणी ताचेर विश्वास दवरलो, तांणी रायाची आज्ञा मोडली आनी आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची सेवा आनी आराधन करचे प्रास आपणाच्यो तो कुडी लासूंक दिल्यो. मोगाचें रायाची उतरां खंयच्या रायान तांकां कस दिलें, दग दिलें, त्याच रायाची उतरां. आनी फुडें तो राय कितें म्हणलो, हांव हो आदेश दितां, लोकांनो, राष्ट्रांनो आनी भासांनो, तुमचे मदलो कोणी एकलो शाद्राक, मेशक आनी आबेदनेगो हांच्या देवा विरोध कांय उलयत जाल्यार हांव तांकां कातरून तांचे कुडक्यान कुडके करतलो आनी ताच्या घराचो नाश करतलो, कित्याक हे परी राखतलो देव दुसरो कोणूच ना. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो हे परी राखतलो दुसरो देव कोणूच ना. हो देव सदैव मोगाचेनो. त्या देखून आमी म्हणटा आमचो देव जिवंत देव, मेल्लो न्ही, फातोर न्ही. मुजो आनी तुजो देव जिवंत देव मोगाचेनो. हाचे भायर दुसरो देव आमकां ना. त्या देखून किर्तन 105 वाक्य 7 म्हणटा, तोच सर्वेस्वर आमचो देव सगळ्या संवसारार ताची पदवी चलता. तोच आमचो सर्वेस्वर देव सगळ्या संवसारार ताची पदवी चलता. एक घडी बरो म्हजे सांगात ही उतरां म्हणा पातयेनीन बावर्तान आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर दवरया. पातयेनीन मोगाचेनो ह्या जिवंत देवाचेर हाचे परी राखतलो दुसरो देव कोणूच ना म्हणल्यार त्या बोगणांनी ही उतरां आमी सांगता म्हणया. तोच सर्वेस्वर आमचो देव, तोच सर्वेस्वर आमचो देव सगळ्या संवसारार ताची पदवी चलता. ताची पदवी चलता. परतून एपटी मोगाचेनो पातयेनीन बावर्तान आमी म्हणया, तोच सर्वेस्वर आमचो देव, तोच सर्वेस्वर आमचो देव सगळ्या संवसारार ताची पदवी चलता. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तर या देवाक स्तुती कन आराधन कन गावया गीत मोगाचेनो जेजू पदवेदार आमचो मोगाळ तो राय म्हणल्यार वळखून ही गीत आमी आतां सांगत आमी गावया मोगाचेनो. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सगळ्या संवसारार सदां सर्वदा ह्या उतरांनी विणलेलें ही गीत आमी गावया. ताची पदवी महिमा आमी वळखून घेवया मोगाचेनो आनी ह्या सुमयाक ह्या घडी आमी आराधन करया. जेजू काकुलदार मोगाचेनो आमकां बक्षिता, धैर्य आनी कृपा तो वदक्षिता मोगाचेनो. ह्या देवाक आमी आराधन करया, स्तुती करया, नमान करया. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाचेनो ओझेया प्रवादी सो पुस्तक पोरण्या चल्यांत अध्याय 8 वाक्य 2 अशें म्हणटा, ती म्हाका बोब मारून म्हणटात, म्हज्या देवा आमी इस्रायल परजा तुका वळखता. हांव हें त्या लोकांन म्हणलें न्ही, आमी अरी एक फावटी म्हणचे नात. आमच्या जिवितांत सगळें बरें येताना, आमच्या जिवितांत संतोश आसतना, आमच्या जिवितांत समाधान आसतना, भलायकी आसतना, आमी चिंतल्या बरी आमचें जिवीत वेताना आमी कितें म्हणटा, म्हजो स्वामी, म्हजो देव, म्हजो सोडवणदार, म्हजो रक्षक, म्हजे सांगात आसा, म्हाका सांडिना, म्हजो म्हजो म्हजो. पूण आमच्या जिवितांत कश्ट येताना, आमच्या जिवितांत सोडून करतना मोगाचेनो थोडे फावटी आमी देवा दुर्स जाता, देवा पुरपडता, देवाक सवाल घालता, तूं आसा गी. आनी त्या देखून तूं ओझेया प्रवादी वाक्य 3 म्हणटा, इस्रायलान बरें तें सांडलां. एका वेळार म्हाका आपयतली म्हजो देव, म्हजो स्वामी म्हणून. आतां तांणी बरें तें सांडलां, म्हजे तावन ती पयस गेल्यांत. आनी वाक्य 5 म्हणटा, म्हजो राग तांचेर पेटला, म्हजो राग तांचेर पेटला.
आपणाक कसं निर्मळ करूंक आनी कितलो काळ तांकां जाय, आपणाक कसं निर्मळ करूंक आनी कितलो काळ जाय. मोगाचेनो आमकांय देव कितले अवकाश दिता, मोगाचेनो आमच्या जिवितान कितले अवकाश दिता. आमचें जिवीत बदलूंक, आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक, आमचें जिवीत नवें करूंक, एक बरें जिवीत सोबीत जिवंक आमकां परतून आनी परतून अवकाश आमकां दिना गे आमचो देव. तेका कीर्तन 130 वाक्य 3 म्हणटा, आमचे गुण हांव तो मोनांत दर्शी जाल्यार सोमिया कोण वाचोन उरात. जर तर ताणें म्हज्या आनी तुजें उणेपण पाताक हस्कत गाय सगळें ताच्या मोनांत उडास दवरलें जाल्यार आज ही गरज सगळी खाली आसती, आमी कोणी आसता ना. मोगाच्यान ताणें आमकां बक्षिल्ल्यान, नितळ केल्ल्यान, परत आनी परत ताची काकुलत आमचे थंय वाळयल्ल्यान आज आमी हांगासर आसा. त्या देखून मुंदरसून कीर्तन म्हणटा, पूण तुजे लागीं आसा बोक्सांनी ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता. तुजे लागीं आसा बोक्सांनी आनी त्या देखून लोक तुजे कडेन येता, तुजी भक्ती करता, तुका मान महिमा दिता, कित्याक तूं बोक्सांनीचो दातार. वय मोगाचेनो आज त्या सोमिया मुखार आसा. मोगाचेनो म्हजें आनी तुजें उणेपणाची पातकाची लॅक तो धरिना. मोगाचेनो आमचें बरें मन, खालतें काळीज, खालतें मन पळयता. आमी ताचे लागीं येवन रडटाना, हांव वस्कत, हांव पातकी सुकलां, म्हाका बक्षी नितळ कर म्हणटाना ताची काकूल तो वाळयता, ताजें बक्षांनी वाळयता. मोगाचेनो त्या देखून कीर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्परा कडेन आसा काकूल तो, ताचे लागीं आसा तारानाची बर्ती, ताचे कडेन आसा काकूल तो आनी ताणें मात्र आमचें तारण करी येत, आमकां मात बाचाव ताणें मात्र करी येत, तो आमचो. मोगाचेनो त्या देखून मोगाचेनो सोमियान म्हणलें उतर आमी उडासा कडेन, वेळ भरती जालो, पातकी जिणी बदला, नवीन जिवीत जियेया. आज परत सोमी म्हाका आनी तुमकां उलो दिता आमच्या जिविताचें परिवर्तन करूंक, एक नवें जिवीत जियोंक. मोगाचेनो तर एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. मोगाचेनो आमचें उणेपण आमी मोती उडासा काडया. सबार वेळ आमी ताचेर पाती येवन आसल्या, ताच्या सांगातात आसल्या, पूण थोड्यो घडयो आमी सुकोवन पडल्या, दुबाव केला, ताचे जावन पयस गेल्या, ताका आमी इन्कार केला, नेगार केला, आमच्या वायटाक आमी सांपडल्या. मोगाचेनो आज आमी बक्षांनी मागया, आमचें उणेपण रडया. मोगाचेनो ताचे कडेन आमकां नितळ कर, आमकां बक्षी, तुजी काकुलत आमचे थंय वाळय म्हणून त्या सोमिया कडेन ह्या घडी आमी मागया. आमी सगळ्यां दोळे धांपून बसया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. मोगाचेनो आमचो भाव गीत गायत आसतना, वेळ भरती जालो म्हणलें तें गीत गायत आसतना आमच्या पातकाची दूख धरया. मोगाचेनो आमी सोमिया कडेन बक्षांनी मागया. ह्या घडये हांगासर याजाक आमचेर पवित्र उदक शेणायतलें, हें उदक आमचेर पडटाना सोमी ह्या उदका मारी पात आमच्या पातकां धुवन काडून दी, आमकां हेमाप्रास सडीत धवी नितळ करून दी म्हणून त्या सोमिया कडेन आमी मागया. मोगाचेनो सगळें आमी दोळे धांपून बसया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आसून दी. हें गीत आमचो भाव गायत आसतना ती उतरां आमची गन आमच्या उणेपणाचे पातकाची दूख आमी दर्या. मोगाचेनो राग मोसरो जिद्द नाका, 4 दिसांचो संवसार शांत समाधानान संतोषान जियोंक आसा, ती कृपा ह्या घडी आमी मागया. मोगाचेनो वेळ भरती जालो, जेजू दिता उलो, दैविकता सोताळो, सर्गी सोमाळो. वेळ भरती जालो, जेजू दिता उलो, दैविकता सोताळो, सर्गी सोमाळो. बदल 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 जिणी तुझी बदल, बदल 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 जिणी तुझी बदल.
दारार उबो आसा जेजू तुका राखोनासा काळजा दारार उबो आसा जेजू तुका राखोनासा सर्गीच्या सुका पावो तुका सर्गीच्या सुका पावो तुका सोमी तुझे समोर आसा सोमी तुझे समोर आसा वेळ परती जालो जेजू दिता दैविता सोताळो सर्गी सोमाळो बदल 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 जिनी तुझी बदल 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 जिनी तुझी Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगचनो आज मी सांगले प्रत्येक सण आमच्या देशा खातीर आमी मागोंक आज या आराधना वेळा मिसा वेळा आमी मागला आतां परत वो वेळ देशा खातीर मागचो देशा खातीर मागता आसतना म्हाका उडास आयलीं उतरां अमेरिकाचो आदलो अध्यक्ष जॉन एफ कॅनेडी ताणें एक पटी म्हणलें आसा राष्ट्र म्हाका कितें दिता म्हणून विचारनाका ताच्या बदलाक म्हज्या राष्ट्राक हांव कितें दिता म्हज्या राष्ट्राक हांव कितें करता तें विचार आनी तातूंत आज आमी म्हजो देश म्हाका कितें दिता म्हज्या देशांतल्यान म्हाका कितें मेळटा इतलें मात विचारच्या बदलाक म्हज्या देशाक हांव कितें दिता म्हज्या देशा खातीर हांव कितें करनासा आज हें विचारचें एक गरजेचें मोगाचें न्हू थोडे दिसा आदीं आमी नियाळ केलें देवाक दिवचें देवाक दिया चक्रवर्ती दिवचें चक्रवर्तीक दिया देवातय देवाचो मोग करूं देवान आमकां जिवीत दिलां ताका दिवं आमची जबाबदारी आमी पालता आसतना राष्ट्रांतय आमकां ही जबाबदारी आसा मोगाचें न्हू देशांतय आमकां जबाबदारी आसा म्हज्या देशाक हांवें दिवंक आसा आतां आमी कितें दिवचें आमी म्हणूंक बरो टॅक्स बांदता तें दिता हें दिता वय आमी करता पूण ताचे चड म्हज्या देशाक हांवें कितें दिवयेत म्हज्या देशाक हांवें दिवयेत म्हजें मागणें म्हज्या राष्ट्रा खातीर म्हज्या देशा खातीर हांवें मागचें मोगाचें न्हू थोड्या दिसा आदीं इलेक्शना वेळार आमी मागिल्लें बरें मुखेली दी बरो सरकार आमकां दी जावं आमच्या देवान बऱ्या मुखेल्यांची सबार बऱ्या मुखेल्यांची विसोन केल्या एक बरो सरकार आमकां आज अस्तित्वाक आयला दिला मोगाचें न्हू देवाक आज आमी अर्गां दिता आसतना आज अधिकाराक आयिल्ल्या खातीर आज आमी मागचें आमचें हरी एकल्याचें कर्तव्य जावन आसा आमच्या देशा खातीर आमी मागचें आमचें हरी एकल्याचें कर्तव्य जावन आसा आज आमी मागया मोगाचें आमच्या देशा खातीर आमी मागचें थोडे दिसा आदीं आमच्या प्रधानमंत्रीन नरेंद्र मोदीन संविधानाची प्रती हातांत धरली आनी त्या संविधानाचो उमो घेतलो आनी आज आमी ताचे खातीर मागत जाय जें कितें ताणें हातांत धरल्लें संविधान त्या संविधाना प्रकार ताणें राजवडकी चलोवंक आसा ह्या देशाचें आडळतें चलोवंक आसा मोगाचें न्हू त्या खातीर आमी मागोवंक आसा त्या संविधानांत डॉक्टर आंबेडकरान दिल्लें संविधान तातूंत कितें लिखलां सर जाती खातीरचो सर धर्माच्या लोकांचें बरेंपण सांगतपणान जियोवचें विविध संस्कृतायेचें पाळणें आमचो देश हर एका लोकान आनी लोकांचें बरेंपण अधिकारार आसल्यांचें तांचें कर्तव्य मोगाचें न्हू आनी तांणी पोरू प्रमाण वचन करतना तुमी पळयलें जाल्यार तांणी हर एकल्यांनी प्रधानमंत्रीन आनी सकड मंत्रीनी कितें म्हळें ईश्वर का नाम देवाच्या नांवान हांव प्रमाण वचन करता देवाच्या नांवान आनी तांणी म्हणली मुतली उतरां अंतस्करणाच्या ताळ्या प्रमाणे अंतस्करणाच्या ताळ्या प्रमाणे
लोकांच्या बरेपणा खातीर राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावुरता कोणायच्या दक्षिणेक वळख जावन कोणायचे एकल्याक वा एकल्या एका पार्टी खातीर वावर नासतना सकड लोकांच्या बरेपणा खातीर जे कितें तांच्या तोंडान तावन तांणी उसारलां तें तांणी जियोंक आसा करूंक आसा आनी आज तें जियोंक आमी मागोंक आसा कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें ना केदोडलो पर्वत जाल्यार मागण्या मुखार खरगता मोगाच्यान केदोडलो पर्वत आनी हांव पातयेतां तो सावलो क्रिस्तांवांक दग दितलो कस्तितलो जिवेशी मारतलो आनी ताका त्या गोड्यार तावन सोमयान सकयल घालो जाल्यार अधिकारार आसलेल्यांक सोमी सकयल घालता तांकां सारक्या वाटेन सोलो व्हरूंक शकता आमी मागाजे आमच्या मागण्याची गरज आसा त्या देखून आज आमी विशेश तरान आमच्या भारत देशा खातीर आमी मागया आमच्या देशाचे आडलते धरलेल्या आमच्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती आनी ताचे सांगात आडलते चलोवंक मुखार घेतिल्ल्या त्या मंत्री खातीर हर एका राज्याच्या मुखेलमंत्रीक आनी मंत्री खातीर आमी मागया लोकांचें बरेपण शांती समाधानाचे आडलते आमच्या राष्ट्रांत स्थापीत जावचे खातीर आमी मागया सकड आमी दिवे घालया आमचो उजवात दोळे धांपया आमचो उजवात आमी उबारया आमचो भाऊ गीत गायतना तुझे रगत सोम्या सोम्याचे रगत या घडी आमच्या राष्ट्राच्या कोणशांनी वाळोवन दी आडलते चलयतल्या हर एकल्याच्या खालसा मनांत सोम्याचे पवित्र आमोलीक रगत वळोवन दी तांच्या मोतीन कितें खोटेपणाचा वायट गरजे चिन्ह आसात आज सोम्याचे ते आमोलीक रगत हे सगळें धुवन काडून दी ताच्या पोतवेन सगळें नापायीच जावन दी आनी तांकां लोकांचें बरेपण देशाचें बरेपण एक बरें आडलते दिवचे खातीर सोमी तांकां धुवन नितळ करून दी ताच्या आमोलीक रक्तान तांकां शुद्ध करून दी आमचो देश ताच्या आमोलीक रक्तान शुद्ध करून दी वायट शक्ती सोम्याचें पवित्र आमोलीक रगत नाश करून दी भस्मून काडून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाच्यान पातयेनीन बावर्तान आमी मागया आमच्या सोम्याक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना तर सोम्याचे आमोलीक रगत पवित्र आमोलीक रगत आतां सगळे आमच्या देशान वाळोवन दी ह्या घडये वाळोवन दी आनी सोम्याचे ते रगत हर एका मनशाची आडलते चलयतल्यांचे प्रत्येक जावन चिन्नां काळजां मनां धुवन नितळ निर्मळ करून दी एक बरें आडलते दिवंक तांकां कुमो करून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया पातयेनीन मागया बावर्तान मागया मोगाच्यान आमी मागया आमच्या सोम्याक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना ह्या घडी आमी मागया तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवी दिता तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान बागयता तुझे रगत सोम्या पातळ धुवन तें काडता नितळ निर्मळ म्हाका करता आमोलीक ते रगत आमचेर हर एकल्याचेर आमच्या देशाचेर सारई पवित्र तुझे आमोलीक रगत सोम्या आमच्या देशाचेर शेनाई सारई सोम्या सारई हर एकल्याक तुझ्या आमोलीक रगतान नितळ कर सोम्या मुझे शेना म्हज्या देशाचे शेनाई तुझे आमोलीक रगत तुझे वाईट ते धुवन काड नितळ कर सोम्या मुझे शेना Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाचेनो आता आमी पवित्र माकणी घेवंक वेता ह्या पवित्र तेलान आमकां तेल लायतात आमी पिडेस्तांक हें तेल लायत आसतना आमी गदाळी मनची उतरां ही जावन आसात हे पवित्र माकणे वरवीं आनी आपल्या बोव मोवाळ काकुतीन सर्वेस्वर पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुका आदार दिवं आज हेंच तेल आमकांय मागता आसतना आमचेर कुर्साची कुर्तें आमी काडटना ह्या तेला मारिपात पवित्र आत्म्याचे सकत कृपा आमच्या कुडींनी वाळोवन दी
आमचे थंय कितेंय पिडा शिडा आसा जाल्यार ह्या घडये धुवन नितळ जावन दी, बरी भलायकी आमचे थंय वाळोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू. पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. पवित्र आत्म्याचे सकत ह्या घडये हांगासर एकल्याचेर ह्या पवित्र मागणे मारिपात वालचे खातीर आतां आमी विशेश तरान मागया. पवित्र आत्म्याक उलो मारया. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ही पवित्र मागणी जावं दी. आनी मागता आसतना सुमया जेजूची ती मागणी आमचेर जाता आसतना पवित्र आत्म्याची सकत करपा आमचे थंय वाळून दी म्हणून ह्या घडये विशेश तरान मागून पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया आनी ही मागणी आमचेर एकल्याचेर ह्या घडये आमी घेवया मोगाचें न्हू. ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तू लब, दैवी देणी तू लब. ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तू लब, दैवी देणी तू लब. पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या. आत्म्या पराक्लिता भुजवंदरा आमच्या दया पवित करणारा, जाव मान तुका जाव भोवमा करता भक्ती आराधा. ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तू लब, दैवी देणी तू लब. ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तू लब, दैवी देणी तू लब. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या. संसाराक तुवें रूप दिलें, तुझ्या सारक्या मनशाक रचलें. तुझी तेंपलां जावन निर्मिलें, मोगान जीव आपयलें. ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तू लब, दैवी देणी तू लब. ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तू लब, दैवी देणी तू लब. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या. आत्म्या पराक्लिता भुजवंदरा आमच्या दया पवित करणारा, जाव मान तुका जाव भोवमा करता भक्ती
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी निबिगाल्या मोगाचेनो सोमयाचे आशीर्वाद आतां आमी घेवंक वेता हांव एक घडी आमी दोळे धांबिया सगळां बोवातान पाथेनीन परत एक घडी आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरया त्या सोमया मुखार आमी आसा निमाण्यो थोड्यो घडयो आमी हांगासर आयल्या आमच्या खालसा मनान कितें दूख बेजाराय आसा कश्ट आसात कुटुंबाचे कश्ट आसा समस्या आसात सगळे ताका सांगया तो आसा तो आयकता तो पळयता ताजें काळीज कळवळ्ळें तोय रडलो लोकांचे कश्ट दूख पळोवन ताका समजता ताका बोगणां आसात मोगाचें न्हू त्या पातयेनीन सगळें आमी ताच्या पांयां तळा समर्पण करया एक घडी ताचे कडेन आमी उलोवया मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबा खातीर मागया ताचे लागीं कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या खातीर गांवांत तशें परगांवांत आसली आमची भावंडां आमच्या घरा आशिल्ल्या भुरग्यां बाळां तो तुमी तांकां राखून दी सांबाळून दी बरी भलायकी दिवन दिवन मागया घालपांत कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर आमच्या कुटुंबाचे सांदे वावर करतात खंडीत सभा संगतीत आनी वगडावन घेतल्यात आमच्या कुटुंबा खातीर पयस वावुरतना कुटुंबाचो संतोश कुटुंबाचो एकवट जाल्यार थंयसर कुटुंबा खातीर वावर करतात तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागया तांच्या वावराच्या भद्रते खातीर मागया सुमी तांकां राखून दी सांबाळून दी म्हणून मागया कुटुंबांत आसलेली आमची प्रायवंत भावंडां मलगडी भाव भयणी आनी प्रत्येक जण पिडेसता हांगासर येवंक असाध्य जाल्लीं आसात तांचो उडास काडया तांचे खातीर विशेश तरान ह्या घडी आमी मागया सुमी तांकां भलायकी दिवन दी तांच्या बगलेक तो रावोवन दी तांची जतन करून दी म्हणून मागया आमचे सगळें फिरगस कुटुंब सुमयेच्या पांयां तळे हाडया ह्या फिरगजीच्या बरेपणा खातीर संजुदाक समर्पण केल्ल्या ह्या पुणशतेच्या बरेपणा खातीर वावुरच्या आमचे फिरगस गोवळी परिशदेचे उपाध्यक्षीन कार्यदर्शी वाड्याचे गुरकारण्यो संघ संस्थेचे सांदे आनी तांचे सांदे इतर सांदे आनी हांगासर जायतीं जावना स्वयंसेवक जावन सेवा दिवन आसात सगळें वर्सभर आल्तारीर गायन मंडळींत हर एका रितीन आमची भाव भयणी तांकां हर एकल्याकी आमच्या पात्रोन सांता मारिपा सुमयेच्या पांयां तळा समर्पण करया सुमी तांकां आपडून दी आशिर्वादीत करून दी तांकां मात न्ही तांच्या कुटुंबाक सांबाळून दी 100 वांट्यांनी तांकां प्रतिबोल दिवं दी म्हणून मागया सगळ्या संवसारार शांती समाधान रास करच्या खातीर झुजाची मोडां ती पयस वेच्या खातीर मागया परत आमचो देश सुमयेच्या पांयां तळा समर्पण करया सुमयेची आशिर्वादां आमच्या देशाचेर वाळोवन दी म्हणून मागया आमचे देश खातीर आमचे गोवळी बाप तांच्या भलायके खातीर तांच्या मिसांवां खातीर आमी मागया तांकां सांगात दिवच्या याजकां धर्मीक भाव भयणी खातीर लायीक मुखेल्यां खातीर आमी मागया आज आमकां जेवण तयार करूंक कुमो केल्ल्या संजूद वाड्याकारांक वाड्याचो गुरकार आसा प्रतिनिधी तांच्या सांगात सबाज जाणांनी वावर केला आमचे खातीर उज्या कडेन आसचें रावचें सुलाबायचें न्ही कश्टांचें काम आमचे खातीर वावर केला आमकां एक जवान वदक सून दिवच्या तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया आज आमकां जेवणाक कुमो केल्ल्या विविध रितींनी मिसाक तेसांवां दिवन ह्या पुणशतेच्या अभिवृद्धीक दान दिवच्या उदार मनान सुमी हर एकल्याचेर आशिर्वादांक वतून दी सुमयान म्हणलें आसा म्हज्या नांवान एक कप शेळें उदक तुमी दितात जाल्यार तसो प्रतिफळ सुखाचो ना हांगासर जेवणाक कुमो करतना सबाज जाणां जेवतात तांकां आदार जाता तुमी दिवच्या दाना वरवीं हांगासर जायती प्रगती अभिवृद्धी जाता हांगासर जायते रीण आसा ते परी करूंक आमकां कुमोक जाता तुमचें बरें मन 100 वांट्यांनी सुमी प्रतिफळ दिवन दिवन आमी तुमचे खातीर मागता कोणे आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांचे खातीर कोणाक आमच्या मागणेची गरज आसा म्हूण बघता तांचे खातीर प्रत्येक जण आज आमचे खातीर मीस पेटयल्या बाब क्लेमेंत ताच्या कुटुंबा खातीर बाब लिओ वेगस तांच्या खातीर तांच्या भलायके खातीर आमी मागया हर एकल्याचेर सुमयाची बेसांव मागया
आनी आशिर्वादां जोडूंक तयार जावन गावया गीत ह्या देवडा साक्रामेंतांक. ये देवडा साक्रामेंत साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपां बदला नव्या रीती आदाया. सोलवून वेचा असत विष बाबाळताचे बोल दिव्या. जशे बापा तशे सुता उल्हासाने स्तुती जावं. पदवी महिमा सस्ता एका स्थळ्या हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावार्ता. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काळ तुझ्या कष्टांचो उगडा तुवें आमकां सोडला. तुझ्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सरको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना.